43,000 चे ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटराचे रस्ते ग्रामीण क्षेत्रांनी आसा. हे काम पळोवन म्हणजे ह्या ग्रामीण क्षेत्रांनी रस्तेच नाशिल्ले. तुम्ही पंजाबाचे रस्ते पयलीं पळयले आसतले, सगळे मातयेचे रस्ते. ह्या पहिल्यांदा आम आदमी पार्टी सरकारान ह्या ग्रामीण क्षेत्रांनी बरे रस्ते थंय निर्माण करपाचें काम सुरू केल्लें आसा. ते पळोवन ग्रामीण क्षेत्रांत पंजाबाचे लोक खूश जाल्ले आसा. त्या भायर जॉब्स 58,000 गव्हर्नमेंट जॉब्स आम आदमी पार्टी सरकारान पंजाबाच्या तरणाट्यांक दिल्ले आसा. 2022 तुम्ही जाणा की पंजाबान स्टेट गव्हर्नमेंट आम आदमी पार्टीचो फॉर्म जाल्लो, तसोच गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचो स्टेट गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्लो. 2022 ते आज पर्यंत आम आदमी पार्टी सरकारान 58,000 जॉब्स पंजाबाच्या युथांक दिल्ले आसा. आनी खंय 1 रुपया कोणाकडल्यान दिवचो पडलो ना. आनी खंय कोणाचेच कसलेच एक रेकमेंडेशन किंवा आमदाराचे लेटर घेवन कोणाकडे वचचें पडलें ना. मेरिटाचेर 58,000 youth of Punjab have got government jobs in Punjab. तसेच शिक्षणाचेर जशें दिल्लीन क्रांती घडिल्ली, आज पंजाबांनी स्कुलाच्या हातून एक क्रांती घडटा. थंय बरें शिक्षण मेळपाक, वर्ल्ड क्लास लेवल एज्युकेशन मेळपाक सुरू जाल्लें आसा. मोहल्ला क्लिनीक जशें आमी सिस्टम सुरू केल्ली पंजाबाक, ती सुद्दां मोहल्ला मोर देन 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स पंजाबान ऑलरेडी चालू आसा. आनीकूय नवे बांदपाचें काम चालू आसा. आनी हॉस्पिटलांनी सुद्दां जे सारकी सेवा मेळनाशिल्ली पयलीं, थंय सुद्दां बरी सेवा मेळपाक सुरू जाल्ली आसा. इवन फ्री मेडिसिन्स, फ्री टेस्ट जे मेळूंक जाय ते सगळे आतां मेळटात. आनी फुडल्या म्हयन्याच्यान आम आदमी पार्टीचो सरकार पंजाबान एक इन्शुरन्स स्कीम सुद्दां चालू करतले, बाय वीच ऑल सिटीजन्स ऑफ पंजाब विल गेट 10 lakhs ऑफ इन्शुरन्स, जातून तांकां प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत सुद्दां जाय जाल्यार त्या लिमिटा पर्यंत ट्रिटमेंट घेवंक शकता. आता गोंयांत पळयल्यार जशें सांगलें 2022 दोन्ही सरकार एकाच टायमार घडिल्ले. आता गोंयांत पळयल्यार आमी ज्या सरकारान म्हणिल्लें की आमी फुकट उदक दितले, आज फुकट उदक सोड उदकाची रेट सुद्दां वाडयल्ली आसा. जे म्हणटाले फुकट सिलिंडर दितले, ते सिलिंडराचे आज खंयच नांव ना. सिलिंडराची रेट वाडत चल्ल्या. जी लायट आमकां दिशिल्लें की कितें तरी हे बरें करतले म्हणून, लायटूय सारकी येना. पूण लायट सगळी ती इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकी करपाचें सोडून स्मार्ट मिटर घालपाची घाई चल्ल्या, जातून बिलां आमची आनीकूय दुप्पट आनी तिप्पट तातूंत वाडपाची शक्यता आसा. रस्ते गोंयांत सांगपाची गरजूच ना. आज रस्त्या खातीर गोंयच्या तरणाट्यांचो जीव वता. दिस इज अ क्रिमिनल नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट. आम आदमी पक्षान हाजेर एक व्हडलें अभियान केलो आनी म्हाका दिसता ह्या अभियानाच्यान म्हाका खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक अक्कल येवची अशें आमी मागता, सो दॅट मोर इनोसंट लायव्स आर नॉट लॉस्ट ऑन द रोड्स ऑफ द किलर रोड्स ऑफ वॉर. जॉब्स तुमकां ऑलरेडी सांगले 2022 ते आज पर्यंत प्रमोद सावंत सरकारान कितले जॉब्स दिले कोणाक खबर ना. पूण कितलो व्हडलो स्कॅम केलो जॉब्साच्या नांवार, गव्हर्नमेंट जॉब्साच्या नांवार, हे सगळ्यांक खबर आसा. सो सांगपाचें इतलेंच की जशें पंजाबाच्या लोकांनी आपल्या ग्रामीण क्षेत्राच्या इलेक्शनात एक स्टेट गव्हर्नमेंटाच्या कामाचेर एक एप्रिसिएशन आनी एक अप्रुवल दिलो आपल्या इलेक्शनांनी, तशेंच गोंयच्या लोकांनी चिंतचें ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्नमेंटान सारकें काम केलां. ना जाल्यार तांणी सुद्दां जो आमकां लोकशाहीन हक्क आसा, मताचो हक्क आसा, तो मताचो हक्क वापरून एक मेसेज धाडूंक जाय सरकाराक की तुमी तुमचें काम सारकें करिना आनी आमकां गव्हर्नमेंट जॉब जाय, आमकां सारकें उदक आनी लायट जाय, आमकां बरें शिक्षण आनी स्वास्थ्य सेवा जाय आनी आमकां रस्त्यार आमचो जीव गेल्लो नाका. अशी एक मेसेज गोंयकारांनी ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराक धाडपाची गरज आसा. प्रश्न आसा? थँक्यू.